तुका जेजू, महिमा तुका जेजू, ग्लाब तुका जेजू, वंदन तुका जेजू, वैभव तुका जेजू, रदान तुका जेजू, नमान तुका जेजू, प्रणाम तुका जेजू. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. गुड मॉर्निंग. तुमकां समेस्तांक बरो येवकार मागता बापाचे, पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवी. आमेन. आयचे दिसा देवाचें उतर आमकां फोवूस जाला. लूकास वांजेल 19 अध्याय 1 to 10 वाक्यां. लूक चॅप्टर 19 वर्सेस 1 to 10. जेजू आनी जखेव ह्या दोगा व्यक्तीचें एक संभाशण आज आमी आयकूंक वेता. तो येरिकोंक भितर सन शारांतल्यान सोलून वेतालो. थंय जखेव नांवाचो एकलो सुंकागाराचो मुखेली आनी दुर्वादीक मनीस आसलो. जेजू कोण म्हूण पळोवंक तो बारीस आशेतालो, पूण तो मोठो जाल्ल्यान लोकांच्या केटीन ताचे वरवीं तें जालें ना. देखून ताका पळोवचे खातीर तो जम्या मुखार धांवून वचून एक रुमडीच्या रोखाक सोडलो, कित्याक जेजू तेन्याच्यान वेसो आसलो. त्या जाग्यार येवन पावतच जेजून आपली दिश्ट वयर लायली आनी ताका पळोवन म्हळें, जखेवा, बेगीन सकला देव, आज म्हाका तुमगेर येवन रावत जाय. जखेव सरसर देंवन आयलो आनी व्हड संतोशान ताणें जेजूक स्वागत दिलो. हे पळोवन तो पातकी मनशाचो सैरो जावन गेला म्हणून लोक गुणगुणोवंक लागलो. पूण जखेव सकडां हुजीर उबें रावन म्हणालो, पळय सोम्या, म्हज्या आस्तींतलो अर्द वांटो हांव दुर्बळ्यांक वांटतां, आनी कोणाक कांय हांवें लुकसाण केलां जाल्यार 4 वांट्यांनी ताका हांव पाटीन दितां. जेजून ताका म्हळें, आयच्या दिसा ह्या घराक बचावी आयल्या, कित्याक होय अब्रामाक सोपूत निजाकी मनशापूत सांडून गेल्ले सोदूंक आनी बचाव करूंक म्हणून आयला. एक ग्रेस्त मनशान देवा तें येवंक बारीक कश्ट म्हण जेजू सांगता. पूण हांगा एक ग्रेस्त मनीस तितले मात्र न्ही, तो सुंखागार म्हळ्यार जेजूच्या टायमार त्या वेळार सुंखागार म्हळ्यार एक तो सत्यवंत मनीस न्हय, नितीचो मनीस न्हय, एक वायट करतलो, चड सूख वसूल करचे, असले कामां करचें, दुडवादीक मनीस. पूण हो मनीस जेजूक पळोवंक आशेतालो. आज आमच्या जिवितांत आमी जेजूक पळोवन आशेतावंगी. एक बारीक बरें एक इन्स्पिरेशन दिवचें उतार, आमकां एक प्रेरण दिवचें उतार, जेजूक पळोवंक आशेतालो. आज म्हज्या आनी जिवितांत हांव जेजूत हांवन भलायकी काणयोंक आशेतां, जेजूत हांव काकुळत मागोवंक आशेतां, जेजून म्हाका सगळें बरें करचें, एक काम आशिर्वाद करचें म्हूण आसता. पूण जेजूक पळोवंक आशेतावंगी. हे मुख्य गरजे क्वेश्चन मार्क आमच्या जिवितांत. जेजूक पळोवंक आशेतावंगी. वो कांय ना, चेडन पूर आसा, जाय जाल्यार सगळें आसा, पूण एकच तेच्या जिवितांत म्हणे जेजू तेच्या जिवितांत नातलो. जेजू ताका पळोवंक आशेलो. आज आमी जेजूक पळोवंक आशेचे. जेजू आमकां खंडी जावन पळोवंक मेळटा. आमी जिंदा उदोडी अन्य मेल्या आपणान जेजूक पळयत ना म्हणून जिवंत आसतना पळोवंक जाय. जेजू आमच्या संगत जियेता, आमच्या संगत आसा, आमी तसो अनुभव करता आनी आमी खंडी जावन ताचेर मागलें तो आमकां दिता. जेजू आमच्या सांगातच आसा. देखून क्लियर आमकां सांगता, जर आमी वाचता जाल्यार इजाया प्रवादीचें पुस्तक 11 अध्यायांत तें जेजू विशयांत जायते प्रवाद करून सांगलें आसा इजाया प्रवाद्यान. आनी ताचेर आत्मो येवन रावलोलो हांवें देखलो म्हणटा जोन बावतिस्ट. ताचे वयर आत्मो येवन रावलोलो, ते जेजूचेर आत्मो येवन रावल्लो. आतां तो आत्मो जेजू थंय आसलेलो आत्मो जाकेवाचेर वचून रावता. आनी जाकेव त्या रुखार सोडलेलो, रुमडीच्या रुखार सोडलेलो. तो मोठो मनीस म्हणून ताका पळोवंक जायना म्हणून वयर तावन तरी पळयत न्ही जेजू येताना. पूण जेजूची दिश्ट त्या जाकेवाचेर पडटा. ताच्या भोंवतणी कांय हजारांनी लोक आसात, हजारांनी. जेजूक सारक्या रितीन चलोवंक वचोंक सयत वाट सयत मेळनातली, तले परिस्थिती आसताली. लोक ताका चीड दितालो, पूण ताची दिश्ट त्या जाकेवाचेर पडले. कित्याक ताचें तें एक आशा आसली, ताचें तें एक डिझायर्स आसले जेजूक पळयचें म्हणून. आनी जेजू ताणें जेजूक पळोवच्या पयलें जेजून ताका पळयलें. बळ्या कितले आमी आशेता तितले चड मापान जेजू आमकां अभिशेक करता, एनॉयंटींग करता. तो आमकां पयलें पळयता, आमी मागीर ताका पळयचें. तो आमकां पयलें पळयता. जाकेवाक पयलें जेजून पळयलें.
जाकेवाची दिश्ट त्या लोकांमध्ये जेजूक पडच्या आधी पयसतावन तू जेजूची दिश्ट जाकेवाचेर कसली आनी येताना म्हणलें जाकेवा सकला देव आज म्हाका तुमगेर येवन रावचें कोतलो व्हडलें भागणें त्या जाकेवाचें पूण ताचें समर्पण पळया केन्ना ताची ग्रेस्त काय आसली दुडू असलें तें असलें हें असलें पुरा जेजूची दिश्ट ताचेर पडल्या बरात जेजू ताची दिश्ट ताचेर घाल्ल्या तक्षणांत त्या जाकेवाचें जिवीत परिवर्तन जालें तो सगळो काल जालें तो मेल्ट जावन गेलो देवलो सकलासा आनी पयलें तो म्हणलो अर्द वांटो हांव दुबळ्यांक दान दिता जालें ताचें कितली गी आस्त बदीक आसलें अर्द वांटो दुबळ्यांक मागीर कोणाचें पुरा नाग येयलां पळय ताका 4 वांट्यांनी पाटी दिता म्हाका जाके सर कांय उरूं ना ताचे कडेन ताचेर उरलो जेजू मात्र सगळें ताणें लोकां खातीर दिलें कितें पुरो नाग येयलां ताणें पळया कितल्या लोकांक नाग येयलां आसतलें न्ही ते सगळें 4 वांट्यांनी पाटी दिता आनी अर्द वांटो दुबळ्यांक दान करता तर ताचे कडेन काले उरत मागीर कांय उरचें ना तर म्हाका दिसता रावोंक घरी उरचें ना ताचे फाटल्यान कांय जेजूचो पाटलाव करून गेला आसतलो तो जेजूचो बरो शिस्त जावन गेला आसतलो सकट जेजूच्या पाटलाव जाल्यार सगळ्यांची हांगा नांवां बायबलान बरयल्लीं ना ते पूण एक जाकेवाचें नांव हांगा बरयल्लें आसा आनी त्या दीस म्हणटा जेजू म्हणटा आळे ह्या घराण्याक आज बचावी आयली केदळा तूं जेजूक समर्पण करून दिताय केदळा तूं जेजूक पळोवंक आशेताय केदळा जेजू तुका पळयता केदळा तुजें जिवीत परिवर्तन जाता त्या घडये तुज्या म्हज्या कुटुंबाक बचावी आयली आनी जर आमी आयचे पयले वाचपाचेर एक दिश्ट गेल्यार उगडपणाच्या पुस्तकांत 3रे अध्यायांत आसा 1 ते 6 वाक्य आनी 14 तावन 20 आनी 1 वाक्या म्हणसर ते एक वाक्य 15वें वाक्य सांगता तुजे विशयान सगळें हांव जाणा जेजू म्हज्या न्ही तुजे विशयान सगळें जाणा A to Z ताच्या दोळ्या मुखार आसा आवयच्या गर्भांत हांव येदळ म्हणसर तुज्या जिवितांत कितें पुरो घडलां कितें पुरो जालां तें सगळें कितलें तूं दूख पावलें कितलें तूं रडलें कितलें तूं तुज्या जिवितांत कश्ट आयल्यात कितलें तुज्या जिवितांत अणभव आयल्यात कितलें तुज्या जिवितांत पिडा शिडा आयल्या कितलें तूं निराशपण आयल्या कितलें रिणाचें भार तुजें तें आसा खंयच्या परिस्थितींत तूं जिवन आसाय खंयच्या परिस्थितीक तूं पावलाय सगळें जेजूक कळीत आसा तुजे विशयान सगळें हांव जाणा म्हणटा पूण आनी एक विशय सांगता बारी बेजाराची गल तूं थंड न्हय तूं ऊन न्हय तूं थंडस जाल्लो जाल्यार या ऊनस जालें जाल्यार कांय तरी बरें जातें पूण थंड न्हय तूं ऊन न्हय शेलमोडो म्हणटा जर जेजू थंय आमी आसोन आमी जर आत्मीक तयाराय करून अत्मीक तरान आमी वाडवळ जायना जाल्यार आमकां मागणें करूंक जायना आमकां टायम आना जाता इतलें आमी सिरियलां पळयता जाता इतलें संवसाराचें अटॅचमेंट आतां सव जायत्या कुडीच्या वडण्यांक दादूसकाय आमी भोंवता मतीची बेजाराय खंत पुरो चलचे खातीर खंय खंय जाल्यार जाग्यांनी आमी भेट करता ट्युरिजमाक येता जर तूं जेजू थंय आसून शेलमोड आसाय तुका मागणें करूंक जायना तूं जर देवाचें उतर वाचूंक तुज्यान जायना जर मिसाच्या बलिदानांत करेक्ट तुका पात्र घेवंक जायना जर एक खंय मनी सक्रामेंत आसतना एक भेट दिवन मागोवंक जायना तर तूं शेळमोडो म्हणटा पवित्र पुस्तक शेळमोडो संदी विंगडीस म्हळ्यार बिरेंदा शेळे मोडे म्हणून पळया तुमी मरण पावल्या मनशाक आपडूंक जायना तें एक फावटी आपडटाना पळय एक आंग सिरसिरता बेजार म्हळ्यार तितलें थंड तें गार जाल्लें आसता देखून आमचें जिवीत अशें जावं नसो एके दळा आमी देखून तुका म्हज्या तोंडांत लावन भायर उडयता म्हणटा जर हांव आनी तूं म्हज्या आनी तुज्या जिवितांत आमकां दिल्लें काम आमी फावो ते परी करना जाल्यार आमकां देवान दिल्लें तें काम ह्या संवसारांत फावो ते परी करनासतना देवाचें योजन कितें म्हूण समजनासतना तें जारी करनासतना रावल्यार आनी तूं शेळमोडो जाता देव आमकां तेच्या तोंडांतले भायर काडून उडयतलो म्हणटा पवित्र पुस्तक ते जाल्यार कळली भिरंकूळ गत जायचे म्हजे आनी तुजे देखून आमकां आमी ताका अवकाश दिवचो नाका आमी शेळमोडो जावचें नाका एकत ऊन जावया नाजाल्यार ऊब तरी रावया ऊब जाल्यार इल्लेशें पियोंक बरें जाता ऊब आसलें उदक इल्लें पियोंक बरें जाता एकत ऊन जावया नाजाल्यार ऊब तरी जावया शेळमोडे जावचें नाकात आज जेजून वचो संदेश जाकेवाच्या जिवितांत पळय तो ऊन जालो देवाची भेट जेजूची भेट जेजून एक जाकेवा म्हूण आपयतना तें एनॉयंटींग तें पास जावन जाके सगळो परिवर्तन जालो ताच्या जिवितांत तो शेळमोडो आसलो ताच्या जिवितांत ऊन जालो आनी जेजू ताणें पाटलाव गेलो सगळें दान धर्म केलें कांयच ताणें ताच्या जिवितांत ताचें म्हणलें दवरलें ना सगळें दिलें आमी आज ह्या जाकेव बारी जावंक आमी बेसाडया एटलिस्ट आमी शेळमोडे जावचे नाकात
उंचावया या थंड जावचें नाका याक इल्लेशें ऊब तरी आमचे आत्मीक ऊब तरी दवरया आत्मीक ऊब म्हणटात ताका मागनेस स्पिरीट पवित्र पुस्तकाची समसोनी सर्गींची जानवाय आनी प्रत्येक जावन आमी हर एक दीस मिसाच्या बलिदानाक वचून त्या मिसाच्या बलिदानाक वांटेले जातना जेजूची कूड आनी रगत सेवता आसतना खंडीसान आमकां एक नवो जीव मेळटा आमचें जिवीत ऊब करून दवरयेत या आमचें जिवीत आनी सर तुका अत्रेक आसा जाल्यार इल्लें उण करून दवरयेत देखून ह्यो संगती आत्मीक तरान तुवें वाडवळ जावच्या खातीर आज देव म्हाका आनी तुका आपोवणें दिता देखून जाकेवाचें आपोवणें आज म्हाकाय तुका आपयता आसतलो तुजें नांव काण ये सकला देव हांव तुजेर आज येवन तुज्या घरांत येवन म्हाका रावंक जाय म्हूण सांगता जावंक पुरो जेजू आज आयकुया ताचे उतर आमच्या घरांत ताका स्वागत करया आमच्या घरांत ताका दिवया मान गौरव आमच्या घरांत असलें वायट कितें असलें भायर कान उडया एक नितळ निर्मळ घर आनी नितळ निर्मळ काळीज देव मानवता देव त्या घरांत वस्ती करता देखून ह्यो संगती आज आमच्या मतीन धरया आनी खंडीत जावन जाकेवाचें आपोवणें आज म्हज्या आनी तुज्या आपोवणें जावं दी म्हाका आनी तुका देव त्याच नांवान म्हज्या आनी तुज्या नांवान तो आपोवन दी आनी आमच्या घरांत तो सदांच वस्ती करून दी ताका व्हडा मोगान आमी स्वागत करया आमच्या बापा सर्गींच्या तुजें नांव पवित्र जावं तुजें राज आमकां येवं तुजी कशी सरकार जाता ते संवसारांत जावं आमचो दीस पडतो ग्रास आज आमकां दी आनी आमचेर चुकलेल्या बक्षिता तशी आमची पातकां बगोस आनी आमकां ताळणीन पडोवंक दिवं नाका पूण वायटांतल्यान आमकां निवार आमेन नमान मरी कृपेन बरलेले सुमितीचे सांगाता स्त्री आमतेर तूं सदैव आनी सदैव फळ जगशेंजेचो भगवंती मरी देवाचे माये अमा उपयां खातीर विनयतीकार आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन महिमा बापा आनी पिता आनी पवित्र आत्म्याक जसो आदीन तसो आनी सदां सर्वता आमेन सर्वेस्पर बाप पूत आनी पवित्र आत्मा आमचेर समेस्त तांचेर आशिर्वाद घालून आमकां सदांच आयचो दीस माया मोगान एकवटान जिवंक फावो करूंक आनी आमचें जिवीत ऊब दवरूंक देव आमकां कुमोग करून दी आनी ताच्या आशिर्वादा आम्हा सर्वांचेर देवून येवन दी म्हणून मागया बापाचे पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवी आमेन.